तुमचो फर्स्ट डे बरो आहलो बेस्ट सारको वॉटला न्हू जे वॉटला आमी शूटिंग करताले न्हू आमी नकोय तो भाडकोन कोण दितालो आमी हायीत आसताले. भायर सरलो आतां वचपाक म्हणजे कितें जातलें तें जातलें. येदे व्हडले आर्टिस्ट आहा म्हटल्यार म्हाका चान्स मेळटलो काय ना खबर ना, पण म्हज्या फाटोफाट वर्जन जावं येयलो. तुमकां हांवें ऑलमोस्ट कास्ट केला पण फोन येतूक न्ही कन्फर्मेशन मेळटलें. म्हटलें बरें जालें. नर्वसनेस अशें नाशिल्लें, नर्वस जावपा तितलो टायमूय म्हाका दिलो ना. केन्नाच दाखोवपाक पडूना कोणाकूच. तुमची लायफ रिफ्लेक्ट जाता फिल्मांत. आणि त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकाराची तिका दिसतली आनी जो कोण स्ट्रगल करता ताका दिसतली की बाबा ही आमचीच स्टोरी आसा. Goa platform, Goa platform. हाय गायज, दिस इज वैभवी. वेलकम बॅक टू गोवा प्लॅटफॉर्म. आयचो जो आमचो एपिसोड आसा तो खूब स्पेशल एपिसोड, कित्याक आज आमी ह्या एपिसोडान उलयल्यात अबाउट समथींग वीच इज व्हेरी क्लोज टू गोवन कल्चर, म्हणल्यारच कोंकणी सिनेमा. तर आज आमचे बरोबर आसा द एंटायर टीम ऑफ उमेश फिल्म. सो तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की कशे तरेन तेणी ही फिल्माची आयडिया खंयच्यान आयली आनी कशे तरेन फुडें व्हेली ती. वेलकम टू आवर चॅनल. सो स्टार्ट करचे पयलीं हांव विचारपाक सोदतां की उमेश ह्या फिल्मा फाटली बॅक स्टोरी कितें, लायक कशी स्टार्ट जाली? उमेश 2019 बरयल्ली, स्केलेटन बरयल्लो. ताच्या उपरांत हांव, संग्राम आनी श्याम आमी ती एक स्क्रिप्ट डेवलप केली आनी आमकां तिगांकूय दिसलें की हें फिल्म जावपाक जाय, कोंकणीनूच जावपाक जाय. ताका लागून आमी अप्रोच केले थोड्या लोकांक, म्हणजे आमकां दिसलें की पयशे घालतले भितर. बट 2-3 वर्सां कांय जालें ना. मागीर आमी आयफोनाचेर शूट केलें, कित्याक आमकां करपाकूच जाय आशिल्लें. पूण आयफोनाचेर शूट करतकच रिजल्ट आमकां जाय तसो एक्सपेक्टेड दिसलो ना. मागीर आमी वी अप्रोच गुरू सर आनी गुरू सराक स्टोरी सांगली. ताका आवडली स्टोरी, पूण बजेट्स मातशे हाता भायर वताले. सो मागीर एक 6-7 म्हयन्या उपरांत आमी ताका परत मेळ्ळे की बजेट्स रिवर्क करून, कमी करून स्टोरी कडेन कॉम्प्रोमायज न करता आमी फिल्म करूं शकता. आनी दॅट्स हाव ही केम ऑन बोर्ड. थंयच्यान उमेश ह्या जर्नीक सुरवात जाली. ओके, पूण स्टोरी कशी आयली ती तकली, लायक तेजी केन्ना सुरवात जाली? हांव आनी म्हजो एकटो फ्रेंड आमी नाटकाच्यो रिहर्सल्स करता आसतना एका गाड्यार वचून च्या पिताले. सो थंय 2-3 कॅरेक्टर्स आमकां सदांच दिसताले. तर तांचे फाटली अशी स्टोरी आसूं शकता काय अशें विज्युअलायज करून ती थंयच्यान सुरवात जाली एक्चुअली स्क्रिप्ट करपाक. म्हणजे तेंचें कॉन्वर्सेशन तुमी आयकलें? हय, म्हणजे गाड्यार वतकच चालूच आसतालें न्हय, कितें ना कितें गॉसिप्स आयकूंक येता गाड्यार वतकच. म्हणजे गोंयच्या खंयच्याय गाड्यार तूं गेला जाल्यार च्याच्या गाड्यार कितें ना कितें खबरी चालू आसता. तर अश्यो खबरी आयकून एक विज्युअलायज करपाचो प्रयत्न केलो की अशी स्टोरी तांच्या लायफाच्या हातून बांदूंक शकता काय कितें. आनी मागीर हांव आनी तो म्हजो फ्रेंड आमी दोगूय जाण उलयताले की आमी इतके ते नाटकां तर करताच, पूण फिल्म एक करपाक जाय, म्हणजे जस्ट टू एक्सपेरिमेंट ही कितल्या पर्यंत जावंक शकता. अशा 2 सब्जेक्टाचेर ती सुरवात जाली स्टोरी. ओके, सो ही फर्स्ट फिचर फिल्म तुमची? हय, फर्स्ट फिचर. शॉर्ट फिल्मूय करपाक शकताले न्ही? शॉर्ट फिल्म हांवें 9 केल्ली हाच्या पयलीं आनी आमी अशेंय चिंत्ताले की कितलो तेंप आमी शॉर्ट फिल्म करत रावतले, कारण शॉर्ट फिल्म पळोवपाक लोक व्हडलेशे येना, ताका व्हडलेशी रिकवरी ना. सो फिचर फिल्म करपाचें मनान आशिल्लें, केन्ना जाल्यार केन्ना करपाकूच जाय आशिल्लें. सो वाय नॉट उमेश अशें म्हणून ती सुरवात जाली. ओके, सो उमेश नांव खंयच्यान आयलें? खबर ना खंयच्यान आयलें तें, पूण फिल्माचें नांव उमेश म्हणूनच चिंतूनच बरयल्लें. कारण उमेश तसो पळोवंक गेल्यार प्रत्येक गांवांत कोण ना कोण उमेश आसताच आनी खूब रिलेटेबल, खूब कॉमन नेम. आनी तशीच ही कॉमन मनशाची काणी आसा. सो ते प्रत्येकाक रिलेट जावची अशाय संदर्भांत ती ताचें नांव हें केलें. म्हणजे गोंयकाराक, गोवन मनशाक पळोवन तुमचे तकलेन ती स्टोरी आयली. पूण ती मागीर फुडें वाडली कशी? मागीर आमी जेन्ना फिल्म करपाचो ठरयलो तेन्ना गौरव म्हणून आसा आमचो सिनेमॅटोग्राफर एडिटर, आमी चौगांयनी म्हणजे श्याम, संग्राम, हांव आनी गौरव एकी कडेन बसून 3 म्हयने ताचेर काम केलें. आनी मागीर बरयल्ली ती स्टोरीज मातशी इलॅबोरेट केली की वेगळ्या सिनातून कितें जावंक शकता काय कितें. स्टोरी फूल स्केलेटन सगळो रेडीच आशिल्लो, फक्त सीन वेगळो बदलूंक शकता काय कितें. ओके, मागीर फुडें नेक्स्ट स्टेप कसो घेतलो? लायक जेन्ना आमकां दिसलें की आतां स्क्रिप्ट इज रेडी, म्हणजे फ्लॉलेस स्क्रिप्ट रेडी आसा आमचे कडेन शूट करपाक, ताच्या उपरांत सगळें प्रोडक्शन सुरवात जालें. म्हणजे हांगाच बसून आमी ताचें प्री प्रोडक्शन केलें 1 म्हयनोभर, लोकेशन सोदप, ऑडिशन्स मागयली.
ऑडिशन्सांक आयिल्ले सगळे एक्टर्सांकूच आमी घेतले. मागीर जॉन सराक अप्रोच जाले, सी.डी. सिल्वाक अप्रोच जाले आनी बिकॉज वी वॉन्टेड देम टू बी पार्ट ऑफ अवर फिल्म आनी ते ऑल्सो एग्रीड. तांकां जेन्ना स्टोरी आयकली तेन्ना तांकांय आवडली आनी ते ऑल्सो वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ इट. सो असो सगळो प्रोसेस सुरवात जालो. तुमकां प्रोड्यूस करच्याक कित्याक दिसली ही फिल्म? ना जेन्ना वर्धन आणि फर्स्ट टायम म्हाका वर्धन आनी श्याम येवन मेळ्ळे स्टोरी जेन्ना म्हाका दिसलें इट्स एक्चुली सगळ्यांची कॉमन स्टोरी, एक गोंयकाराची सगळ्यांची कॉमन स्टोरी आशिल्ली. प्लस आनी ती इज रिलेटेड टू माय स्ट्रगलिंग लायफ ऑफ माय जेन्ना म्हाजे फ्युचर जेन्ना इनिशियल स्टेज चालू जाली तशी. आनी एक 2 फ्रेंड्सांची स्टोरी आशिल्ली. जसो हांव आनी म्हाजो एक मिलिटरी फ्रेंड आसा, 2 सेपरेट आमी अशें जेन्ना आमची आफ्टर कॉलेज वयतकूच आमी कशें स्ट्रगल केला. इट्स लायक अ रेगुलर प्रत्येक घरात दिसतली स्टोरी. प्रत्येक जो हो मुवी पळयतलो ताका दिसलें की ही आमची स्टोरी. हो कॉन्सेप्ट घेवन वी डिसायडेड, आय टेकन अ डिसिजन टू हॅव द गो फॉर द फिल्म. दॅट्स द मेन रिजन. तर आमची 2 फ्रेंड्स, स्ट्रगल ऑफ लायफ प्लस माझी एक इनिशियल लायफाची स्टोरी, अशें करून ती एक स्टोरी आमी हे केली ती. ओके, सो तुमची लायफ रिफ्लेक्ट जाता हय. फिल्मान. आनी त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकाराची तिका दिसतली आनी जो कोण स्ट्रगल करता ताका दिसतली की बाबा ही आमचीच स्टोरी आसा, खंय तरी आमी ह्या स्टोरीक रिलेट जाता. हो कंटेंट तेजे भितर आसा. पूण ते रिस्क कशें घेतले तुमी? आय ऑलवेज टेक रिस्क एज अ फायनान्शियल एडवायझर. हांव आसता म्हळ्यार लोकांचे खूब जाणांचे पयशे एडजस्ट करता, मॅनेज करता. सो आय टेक रिस्क इन माय लायफ आनी लायफ इज रिस्क. आय ऑलवेज से दॅट एवरीवन. रिस्का शिवाय खंयचेच ना. आनी म्हाजो जे प्रोफेशनली 20-22 वर्सां आय ऑलवेज टेक अ रिस्क आनी दीस इज वन रिस्क. आनी आय ट्रस्ट वर्धन, संग्राम, श्याम आनी म्हाजी जी टीम आशिल्ली. सो वी टीम इज व्हेरी गूड. जेन्ना आमी पयली तयारी केली फिल्माच्या बाबतींत, सो सगळ्यांचो असो मोटो आशिल्लो की वील गो फॉर द फिल्म. आनी इट्स एवरीबडी से दॅट की बा रिकवरी ना कोंकणी फिल्मात. पण आमच्या ह्या फिल्मात रिकवरी जावन वील चेंज द स्टोरी आसतली. गोंयकाराक एक वेगळो दृश्टिकोन मेळटलो, वेगळी स्टोरी मेळटली, वेगळो कंटेंट मेळटलो आनी वेगळी टीम मेळटली. दीस इज आवर. आनी आय ऑलवेज बिलीव इन दॅट. माय टीम इज बॅकबोन ऑफ माय एंटायर टीम. हे रिस्क तुम्ही फर्स्ट टाइम घेतला? येस. दिस इज फर्स्ट टाइम रिस्क एज अ film producer. is the first time. Rest of my business I always take a risk. ओके, सो फर्स्ट एक्सपिरियन्स. फिल्माचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स एज अ प्रोड्युसर. सो एज एक्टर्स तुमचो फर्स्ट डे ऑन सेट कसो आशिल्लो? म्हाका हांव आशिल्लो फर्स्ट डे हांव जेन्ना गेलो तेन्ना हांव कामारूच आशिल्लो. फक्त म्हाका वर्धन सर जेन्ना आपयताले फोन करून तुगेलो सीन आसा यो हांव वचूं, तेन्ना फट्ट करून भायर कितें चल्लां तें सगळें म्हाका दिसता चडशें हांव तितून लक्ष घालना. हय ना, तुमचो फर्स्ट डे? म्हाजो फर्स्ट डे ओके, हॉटेलान सीन आशिल्लो तो. एक आमी 4 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. म्हणजे टवाळकी अशी लोकांची टवाळकी मारता तसो एक ग्रूप तो आमचो. कोणी येता तेंची फक्त टवाळकी उडीत आसता, थंय च्या पिवपाक बसता, कितें खाता पिता आनी असो आमचो एक सीन आशिल्लो. आनी तशें व्हडलें ते सिनाक म्हाजें व्हडलें कांय नासलें. तुमचो? म्हजो म्हणजे म्हाका ते अशें लास्ट मिनट आशिल्ले सगळे. सो आय वॉज लायक ओके फायन, वील गिव इट अ ट्राय. सो जेन्ना हांव गेले तेन्ना काही फेसीस वळखीचे आशिल्ले आनी काही फेसीस सामकेच न्यू आशिल्ले. पण म्हाका त्या टायमा भितर ती गजाल खूब आवडली. म्हणजे बरें दिसलें. वॉट एवर दॅट एक्सपिरियन्स वॉज, इट वॉज गूड. पूण फर्स्ट डे नर्वसनस आशिल्ली? नर्वसनेस अशें नाशिल्लें. नर्वस जावपा तितलो टायमूय म्हाका दिलो ना. म्हणजे इट वॉज लायक इन्स्टंट यो पुजा, ओके फायन, हांव थंय पावलें एंड देन सम सिमिलर फेसीस एंड इट वेंट गूड. सो तुमकां फर्स्ट डे कसो आशिल्लो? फर्स्ट डे बरो आसलेलो. जें पळय फिल्मा फर्स्ट मुगे फर्स्ट डे आसलो तो एक हॉटेलां. आनी हे फिल्मान उमेश फिल्मान आमकां आमी चोयता आसतना सिटी लायफ चोयताय. पूण हितूंक रिमोट विलेजी एक हॉटेल, नॉट आमगे सिटी आसता त्या टायप हॉटेल न्हू तें, गांवां आसता तसलें हॉटेल. आमी थिंग चाय येताय हांव आनी सुशांत. आनी तेणें सांगिल्लें ते भाशेन ते बसोन आसताय. सो हे पिक्चर डिफरंट कित्याक हित जो सिनारियो आहा न्हू तो एक रिमोट विलेज कितकोन आसता, त्या गांवचो लोक कितको आसता. आनी हे फिल्मा पयले फावटी लोकांकूय चोवपा मेळटलें आमगे रिमोट गोंय कितकोन आहा तें. आनी तें सगळ्यांक आवडटलें. जायत सीन आहाय लायक ओड्याचेर, मागीर आनी एक ती रिवर बँकाचेर. टू गूड. आनी अशें करून एक घोर आहा तें पळय सावंड्डें, खूब व्हडलें, जें केन्ना लोकांक चोवना. सो लोकांकूय हें दिसतलें अरे आमगे गोंय अशें करून आहा. सो तो एक सिनारियो हितूलो म्हाका सारको लायक जाला. आनी स्टोरी आमी दोग जाण, हांव आनी सुशांत, आमी आनी एक कोणा तरी रिसर्च करपा वयताय तेन्ना आमकां कळटा
की सगल्यांक लायफान एक डेस्टिनी आसता, आपल्याक एक जर्नी आसता, पूण कितें ना कितें थिंग जाता ते जर्नीचेर तूं पावना. सो ही ती स्टोरी उमेशाची, पूण ती सगल्यांक आवडटली. हय, बट तुमचो फर्स्ट डे बरो आसलो बेस्ट सारको. हॉटेलां न्हू हॉटेलां आसलोलें आनीक गांवां म्हणटा ते भाशेन हांवें एक्चुली म्हाका हांव केन्ना अशें करून रिमोट विलेजीन लायक उगे जांबावली तेस गेलो न्हू, मुगे हॅबीट धाकटो गाड दिश्टी पडलो न्हू, चाव मारया रे कोण आहा जाल्यार, आनी ना देखून जाल्यार हांव वयतां आनी तेणी केलो हांव भाजी खाता, कित्याक ती भाजी न्हू ती घार सान करून हाडटाय आनी तो टेस्ट वेगळोच. आनी सेम ह्या ज्या हॉटेलां आमी शुटींग करताले न्हू, आमी नकोय तो भाडकोन कोण दितालो, आमी हायीत आसताले. म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार शूटांतल्यान न्हू ऑडिशनांतल्यान सुरू जाला. पयलीं भितर सरलो तेन्ना म्हाका माधुरी शेटकर मेळ्ळे, मागीर तेणी सांगलें सुशांतूय आसा हितून. हांवें म्हटलें म्हाजो चान्स गेलो, मेळचो ना. तरी पण येयलो ऑडिशनाक, दिलें हांवें म्हाज्या भशेन ऑडिशन. म्हणजे दोगांयनी एकूच रोलाक ऑडिशन ना दिलें? म्हाजो रोल सेपरेट आसलेलो, म्हाका सिच्युएशन वेगळें सांगलेलें वर्धनान. तें केलें हांवें आनी भायर सरलो आतां वचपाक. म्हणजे कितें जातलें तें जातलें. येदे व्हडले आर्टिस्ट आहा म्हटल्यार म्हाका चान्स मेळटलो काय ना खबर ना, पण म्हज्या फाटोफाट वर्धन धांवत येयलो. तुमकां हांवें ऑलमोस्ट कास्ट केला पण फोन येतकूच कन्फर्मेशन मेळटलें. म्हटलें बरें जालें. म्हणजे तो एक्सपिरियन्स थंयच्यान स्टार्ट जालो. मागीर जशें जॉन सरान म्हटलें, म्हाजो फूल जो हें आसलेलो शूट मॅक्झिमम जो शेड्यूल आसलेलो तो त्या गाड्यार आसलेलो, शाळेच्या गाड्यार. आनी तितून जॉन सर, सुशांत आसलेलो, हे बाकीचे सगळे प्यारे भाय, सदावेळी, मागीर बाप्पो, समीर शेटे. थंय जी आमी धमाल केल्या ती म्हाका दिसता खंयच्याच फिल्मान कोणी करूं नासतली. खाल्ला इतले हेंच्यांनी आनी तसो हे रोलूय दिला. आनी बरी गजाल ह्या एक्सपिरियन्साची म्हटल्यार वर्धनान स्क्रिप्ट अशी फॉलो कर म्हणून सांगूंक नासलेली आमकां फक्त पॉयंटर्स दिल्लेले, तुमकां तोंडाक येता तें उलया, कितें जाय तें आमी दवरतले, कितें नाका तें आमी एडीट करतले म्हणून पयलींच सांगलेलें. म्हणजे आमचे डायलॉग्स सुद्दां तुमकां डायलॉग्स कशे आयकूंक येवचे ना फिल्मात. म्हणजे आमी आतां कशी उलयता तशें दिसता, कॅज्युअल, एकदम कॅज्युअल. म्हणजे खंयचोच डायलॉग तुमकां डायलॉग कसो दिसना, एखाद दोन अशे डायलॉग आसतले. तर एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गूड. म्हाजें पयलें फिचर फिल्म. हेज्या पयलीं एका शॉर्ट फिल्मान केला, एका म्युजीक व्हिडिओन केला आनी तेज्या पयलीं फक्त स्टेज केल्या. आनी हें फिचर फिल्म पयलें आनी एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी व्हेरी गूड. पूण तुमकां एफर्ट्स घालचे पडले एक्टिंगान काय नॅचरली येताली जशी तुमी आसा तसो तुमकां कॅरेक्टर मेळिल्लो? सेटार ती सिच्युएशन अशें आसलें, सामकें परफेक्ट आशिल्लें. आमी फक्त वचपाचें. वर्धन सर आमकां सांगतालो हो असो सीन आसा, तुमी असो सिनाचेर जाय ते डायलॉग उलोवपाचे. आनी म्हाका दिसता आमी चडशे टेक आमी वन हितूनच कंप्लीट ओके केल्ले आसा. कारण थंय सिच्युएशन इतलें परफेक्ट आशिल्लें सरान आनी आमची जी टॅक्निकल टीम आसा तिणी अशी वेवस्थीत सगळी हें करून दवरली. आमी फक्त वताले, डायलॉग उलयताले आनी येताले. पूण फुडें कॅमेरा आसता तेन्ना मातशें कॉन्शियसनस येता? ना म्हाका दिसता व्हडलेशें तितलें, कारण आमचे हितून जे आर्टिस्ट आसा ते सगळे एक्सपिरियन्स आर्टिस्ट आसा सगळे. आनी पळयतकूच आमकां एक रुपया येताले, वा जॉन सर आसा, प्रवेश सर आसा, भिवपाची गरज ना न्ही. बेसिकली हॉटेलांतले जे टेक्स आशिल्ले, आय थिंक 8 काय 10 सीन्स आशिल्ले तातूंत, ते सगळे आमी रिहर्स केल्ले पयलीं. कारण इतले सगळे कॅरेक्टर्स आशिल्ल्या कारणान कॅमेरा खंय वतलो, कोण केन्ना कितें उलयतलो हाचें टायमींग आमकां कळपाक जाय आशिल्लें. ताका लागून फक्त हॉटेलांतले जे सीन्स आशिल्ले न्ही ताज्यो रिहर्सल्स जाल्ल्यो. ऑफकोर्स डायलॉग्स मागीर एक्सटेम्पोर चेंज जायत वताले, पूण बेसिकली कोरियोग्राफी खबर आशिल्ली की कॅमेरा खंय वतलो, खंयच्यान खंय वतलो. ताज्या उपरांत ते सगळे आपले डायलॉग्स तशे तशे कॅमेरा येना फुडें उलयताले. एक्चुली आमच्या मदीं खुबशे एक्सपिरियन्स्ड एक्टर्स आसा, पण ह्या फिल्मान एक ना म्हटल्यार 15-20 माणकुली भुरगीं आसा धाकटी आनी ती बी गांवगिऱ्या वाठारांतली. आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी फर्स्ट टायम कॅमेरा फेस केला आसतलो. तांकां फक्त एज अ डिरेक्टर वर्धनान सांगलेलें की कॅमेरान कशेंच पळोवप ना, आनी तेंच्यांनी अजिबात कॅमेरान पळोवंक ना. आनी अशें म्हणूं येता की तेंचो सुद्दां सीन्स जे जाल्लेले पळय ते वन टेक सीन आसले, कट करून परत रिटेक घेवची पडून. म्हणजे म्हाका सुरवातीक दिशिल्लें की भुरग्यां बरोबर काम करतना खूब चॅलेंजीस आसतल्यो, कारण एक तर आमी वतान भायर शूट करता, एक्सटेरियर सगळे, भुरगीं वाजेतलीं, पूण अशें कांयच आमकां खंयच एक्सपिरियन्स येवना. इतले सीन आसा भुरग्यांचे, पूण सगळे
एका ब्रिफिंगान सगळें तांणी ओके करून दिला. म्हणजे खंयच बाबा ओवर एक्टींग, खंयच अंडर एक्टींग अशें कांयच जावंक ना. म्हणजे तुमकां लकीली सगळे स्मूथ गेले. सगळे म्हणजे सगळे कास्ट, प्रायमरी कास्ट, सेकंडरी कास्ट जे कोण आशिल्ले, खंयच म्हाका डिरेक्टर म्हणटा तांकां बाबा तुजी स्टायल चेंज कर, हें कर, तें कर, अशें कितेंच सांगचें पडलें ना. एवरीबडी वॉज सो नॅचरल. केन्नाच तापोवपाक पडूं ना कोणाकूच. ते 1-2 दीस पूण एक्टर्साचेर न्ही, ते इंटरनल बाकीचे सगळे टेक्निशियन आनी हे ते थोडेशे लायट वताली आमची. सो तितलेंच, अदरवायज ना. ना थोडेफार जाले आमचे म्हणजे सुरवातीक फर्स्ट शूटिंग आसता ते आमचे थोडे टायम मातसो खंय तरी मॅनेज करपाक मातसो वतलो, क्रूज एडजस्ट थोडेफार जाताले आमचे, पण वी ट्राय टू मॅनेज दॅट. कारण पण आमी आर्टिस्टाक तो हें करूं ना. टेक्निकल टीम जे आमचे बॅक टीम आसा थंय आमचो मातसो आर्ग्युमेंट आसतालोच, कित्याक सांग टायमार जावपाक जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो गोश्टींनी. कारण लिमिटेड टायम आमचो टोटल फर्स्ट शेड्यूल आसा तो 19 दिसाचो आशिल्लो आनी एवरी डे दॅर इज कॉस्ट इज देर. तर आमी सकाळचो कॉल टायम आमचो 6 आसतालो, 7 आमकां पावपाकूच जाय. तेजे नंतर आमी शूटिंग आमचो रोल कॅमेरा भितर 7:30 वी स्टार्ट पीक टायम. इवन जॉन सर देखील इतले पयसान आसून काही आर्टिस्ट आमचे आमी कॉल टायम जो आशिल्लो तो आमी एक्झॅक्टली फॉलो द ऑल द टायमींग. म्हणजे आमचो एंटायर शेड्यूल जो आसा तो आमी 19 दिसाचो जो शेड्यूल आसा खंयच्याच दिसा आमी हें करूं ना की टायम डिले करूं ना. म्हणून थंयच आमी पयले 2 दीस मातशें जालें आमकां, कारण जे आमचे आर्टिस्ट आशिल्ले किंवा आमची जी कोर टीम आशिल्ली तांकां खबर नाशिल्लें. आमी एक 4-5 जाण सोडले, बाकीचे टायमाचो व्हॅल्यू खबर ना. आमचे कशें गोंयकार सुशेगाद, वी काम सो लिटल बीट लेट. तो मोडूल आमकां 1-2 दीस जालो. आफ्टर दॅट वी ऑल शेड्यूल आर इन द टायम. तापपाचो एक इन्सिडंट हांव रिकलेक्ट करता. आमी शेड्युलाच्या वेळार गुरू सरांगेर रावलेले आनी कॉल टायम आसलेलो सकाळी 7:00 आनी आमी उठलेले बरोबर आनी रेडी आसलेले आतां मेजर लोकेशनाचेर येवपाक. पण गाडयांक खातीर मातसो डिले जालो आनी हांव पावलो त्या लोकेशनाचेर आनी आमचो एडी सुयश आहा तो म्हाका म्हणपाक लागलो, प्रोफेसर लेट जालो तुमकां, कॉल टायम 7:00 आसलेलो. तेन्ना तितल्यान आमचो एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर संग्राम सर उलयलो तेजे कडेन, कितें ते लेट जावंक ना, तुमचे गाडये लेट जाले, आर्टिस्ट रेडी आसले, तूं तांकां कांय म्हणूंक शकना. म्हणजे इतली सारकी बॉन्डिंग आसलेली टिमीची की सगळें म्हणजे एकदम मजेशीर जालें. खंयच तापप बिपप कोणाचेर म्हणजे जावं. याद उरपा सारकी. येस 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 डेफिनेटली. पूण जशी तुमी फिल्म विज्युअलायज केल्ली पयली तशी जाली. हांव म्हणटा ऑलमोस्ट 70-80% सुमार जे आमी विज्युअलायज केल्ले तशे विज्युअल्स आमकां दिश्टी पडटा. आनी परत हांव तेंच म्हणटा की ओन्ली बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टर्स तांणी जी मेहनत घेतली. आनी कारण म्हाका दिसता असो एक्सपिरियन्स फर्स्ट टायम आसतलो गोंयकारा खातीर जंय स्क्रिप्टूच ना, फक्त इनिशियल पॉयंट, मिड पॉयंट आनी एंड पॉयंट त्या सिनाचो. हाजें ब्रिफींग दिल्या उपरांत तांणी स्वताचेर मेहनतीचेर तो सीन फुडें व्हेला. सो हांव म्हणटा की द क्रेडीट गोज टू ऑल द एक्टर्स. कारण ऑडिशन घेतना सुद्दां थोडे एक्टर्स म्हळ्ळे की अशें ऑडिशन आमी केन्नाच दिवंक ना, आमकां जाय तें आमी केन्नाच करूं ना. आमकां सदांच डायरेक्टर किंवा एडी येवन ब्रीफ दितालो की अशे अशे डायलॉग आसा ते आमी पाठ करताले आनी मागीर ऑडिशन दिताले. सो कांय एक्टर्स म्हणपाक लागले की आमचो ऑडिशन प्रोसेस सुद्दां असो फर्स्ट टायम आसा जे आमकां इम्प्रोवायज करून करचें पडटा. बट तुमी ना फिल्मान लायक एक्ट करूं ना. ना हांवें करूं ना. आसा म्हजो एक आशिल्लो पूण तो सीन उडयलो मागीर. हांवें एकट्यानूच ओवर एक्ट केलें म्हणून म्हाका कापचो पडलो. फक्त पयल्या शेड्युलाच्या लास्ट दिसा एक लायब्ररियनची गरज लागताली म्हणून म्हाका तांणी बसयल्लो. अदरवायज हांव खंयच स्क्रिनीच्या फुडें येवंक ना. पूण तोय बी मागीर नाका म्हणून कापून उडयलो सीन. पूण आतां तांकां जितले रोल दिल्यात तुमकां खंयचे कॅरेक्टराक सपोज तुमी फिल्मान आशिल्ले लायक खंयचो तुमी चूज करता आशिल्ले. ना आमी कितें केल्लें, वर्धनाक आमी फोर्सूच केलो. आमकां मेन लीड रोल मेळत नाशिल्लो. एक आमकां एक 15-20 दीस अशें जालें की मेन एक्टरूच मेळना आमकां. सो हांव, संग्राम, श्याम आमी म्हणटा वर्धन तूंच कर. आमी सगळे डेली उठून तेजी क्लास घेतले, तूंच कर, तूं ट्राय कर. मागीर ते तणी ते नाच तो आपूण करपाचो ना, तुमी कोणाक दुसऱ्याक सोदात, नाल्यार पिक्चरूच करिनाका, आपूण करचो ना. फायनली वी कास्ट. इवन पयलीं पासून सुद्दां हांवें रोल करपाचो केन्नाच चिंतूना. म्हाका उमेश डिरेक्टूच करपाक जाय आशिल्लें. सो खंयच्याच कॅरेक्टराक हांवें म्हाका स्वताक पळोवना. खंयचो तुमकां रोल इंट्रस्टिंग दिसता जो तुमी करपाक शकताले. ना, म्हाका दिसना की हांव कोणाचीच जागा घेवंक शकता. प्रत्येकान आपल्या अपियरन्सा प्रमाणे, ताच्या मेहनती प्रमाणे किंवा तसो कॅरेक्टर उबो केला. म्हजी एज एन एक्टर म्हणून थोडीशी लिमिटेशन्स आसा. म्हाका दिसना की हांव ह्या खंयच्याच बसतलो आशिल्लो अशें म्हाका दिसना.
पर्सनली. सो खंयच्या पार्टाक तुमकां चड चॅलेंजीस आयल्यो? शूटिंग वायज म्हाका दिसना खंयच चॅलेंजीस आयल्यो अश्यो, एक्सेप्ट फॉर थोडी कडेन टायमाक लागून डिले जातालो. पूण चॅलेंजीस आयल्यो आमकां एडिटाच्या वेळार. कारण पोस्ट प्रोडक्शन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 6 to 7 months चल्ले आमचे. एडिटूच आमचो सिक्वेन्स जाय तसो आमकां लागनाशिल्लो. आनी थंय येवपाकूच आमकां म्हणजे एक टायमलायन फायनल करपाक 4-5 म्हयने लागले. इतले तेंप आमचें फक्त एडिटींगूच चलतालें. आनी ताज्या उपरांत आमकां कळ्ळें की ही टायमलायन आतां ऑलमोस्ट फायनल आसा, फक्त मदले मदले थोडेशें मिसींग आसा जें आमकां ब्रीच करपाक जाय. तेन्ना मागीर आमी सेकंड शेड्यूल प्लॅन केलें आनी सगळ्यांक सांगलें फोन करून की तुमचे लुक्स आशिल्ले तशे मेंटेन करा, वी आर गोईंग फॉर सेकंड शेड्यूल ऑफ शूट. फक्त आय थिंक एडिट वॉज अ मेजर चॅलेंज. आनी म्युजीक? म्युजीक पृथू परब म्हणटा ताणें डिरेक्ट केलां. ही इज अ म्युजीक डिरेक्टर आनी ही केम अप ऑन हीज ओन की आमकां हांगा म्हणजे ताणें म्हाका ऑफकोर्स विचारिल्लें की तुका खंय खंय म्युजीक दिश्टी पडटा. आनी ज्या पद्दतीन हांव विज्युअलायज करतालो म्हाका खंयच दिश्टी पडनाशिल्लें. बट ही केम अप विथ फ्यू ट्रॅक्स की हांगा आमकां जाय पडटलें, हांगा आमकां जाय पडटलें. एंड देन वी अप्रोच्ड लिरिसिस्ट दत्तप्रसाद जोग, मेनिनो सर हांकां थोडेशें अप्रोच केलें. मागीर सी डिसिल्वा सर, तांणी आमकां लिरिक्स बरोवन दिले आनी देन इट वॉज हीज प्रोसेस ऑफ डिरेक्टींग द म्युजीक. हांगा म्युजिके बद्दल हांव उलोवंक सोदतां. कित्याक जेन्ना रॉ एडीट जालें पयलीं फिल्म आमकां तें हांगाच दाखयल्लें. पण कितें तरी मिसींग अशें दिसतालें तेन्ना पळयलेलें तेन्ना. पण जेन्ना हालींच आमी मागीर तें म्युजीक लॉन्च केलें पळय, ती 3 songs आयकून अक्षरशा आंगार कांटो येयलो. म्हणजे अशें म्हणटा पळय फुटी दाळ आमी ती बरीच लागता, पण तेजेर समज फोण्ण मारलें जाल्यार ती आनीक स्वादिश्ट जाता. तर त्या म्युजिकान तो तडका मारलो त्या उमेशाच्या दाळेचेर आनी ती आतां खरीच बरी लागतली अशें दिसता. आनी हातूंत हेंय आसा म्हणजे धालो आसा विच इज अ ट्रेडिशनल फोक सॉंग ऑफ गोवा. मागीर कातार आसा, मागीर एक आसा जर्नी सॉंग जे उमेशच्या बॅकग्रावंडार आसा, एक आसा जॉन सराच्या बॅकग्रावंडाचेर. सो अशी 3-4 songs बरी आयकुपाक मेळटली. हांव म्हणीत की तुमी कार घेवन समज लॉंग ड्रायव्हाक वयता जाल्यार ती 3 songs प्ले करून तुमी आयकूंक शकता तुमच्या गाडयेन, इतली बरी जाल्या. ओके, पूण तिकीटाचेर आसात सॉंग्स? येतली आतां इट्स ऑन इंस्टाग्रामच्या म्युजीक लायब्ररीचेर येतली. एक 3-4 दिसान अपलोड जातली. सो फिल्माच्या खंयच्या पार्टा कडेन गोवन्स चड रिलेट जातले? एंटायर फिल्म काय एक सीन्स आसात अशे खूब इमोशनल? ना, आख्या एंटायर फिल्माक लोक रिलेट जातलो. हांवें सांगिल्ले ते भाशेन ही मुवी चोयत्या थंय दिसतलें ही आपल्या स्टोरी हे भाशेन म्हाका जालोलें. आनी बेस्ट पार्ट म्हणटा तो आजूय आमी जायते फावटी चोयताय बॉलिवूड फिल्मां. बॉम्बे चर्च गेट दाखयलें, विज्युअलायज जाता हो गोंय आसलो तो आतां बॉम्बे पावलो. एंड वेन यू आर कमींग टू गोवा पेनजीम चर्च दाखयताय. ती चर्च दाखयली इट इज गोवा. सो ह्यो 2 वस्तू आयडेंटिकल जाले. पूण जेन्ना तूं हें फिल्म चोयतलो हें सिटी लायफ सोडून गांवां कितको आहा तें दिश्टी पडटा तितून. तुका हांवें सांगिल्ले ते भाशेन रिमोट विलेज आमगे गोंयची कितकोन आहा तें म्हाका सारकें हे पळय हितून हें केलां न्हू कितें म्हणटाले आमी सिनारियो पळय आहा न्हू ह्या फिल्माचो जो गांवांतलो रिमोट न्हू तो सारको टू गूड म्हणजे अशें कोन्न. आनी एक आहा एक टॅम्पला कडेन, मागीर आनी एक कडेन आमी धांवताय ते आनी अशें कोन्न जायते त्यो गोठो आसा, गायचो गोठो आसा. होय गायेगे गोठ आहा. हें जबर फिल्मान तुका दिश्टी पडना. गोठ आहा आनी मागीर एक कडेन माडी लायलो आसता जायत्यो. सो तें तुका स्क्रिनीचेर चोयता तेन्ना बरें दिसतलें बाबा हें गोंय आनी सगल्यांकूच रिलेट जाता ती स्टोरी. पूण सर तुमी इतलीं वर्सां इतलीं फिल्मां तुमी केल्यात पळय, तितून केन्नाच अशे तरेचे गांव वा अशे तरेचें वातावरण केन्नाच येवना? आसलोलें पूण ही सारकी आख्खे गांवां रिमोट विलेजीन पळय कितकोन स्टोरी आसता न्हू तेश कोन्न. म्हणजे अशी अजून पर्यंत तुमी केन्ना ना करूंकूच ना सद्या हांवें केलें तें तो त्या फिल्मांनी गोरवां खबर सोड गोठ आसूंक ना. ओके, आनी जें हॉटेल पळय आमी दाखयलां न्हू बसोन आमी च्या पिताय थिंग ते बसताय एकमेकाको इंटरेक्ट जाताय. हें तूं सिटीन गेलो जाल्यार तूं इंटरेक्ट जालें जाल्यार केस्तांव जावपाक शकताय. थिंग विलेजान तें वातावरण आसना. ते एकमेका वळखोना देखून जाल्यार एकमेका हितून जाप घाताय. सो तें एक देन हांवें सांगिल्ले ते भाशेन एक सावंड एकटें व्हडलें घर काडलें. मागीर जायते अशें करून सीन आहाय
फिल्म चोयत तेन्ना कळटलें रिवर बँकाचेर मागीर व्हड्यान सगळें तें न्हू हेज्या पयलें मुगे भाशेन लेस पूण हें सारकें आख्खें रिमोट विलेज गोंयान कितको आसता आनी एक मनशा काणी ते हेजे आनी ती सगळ्या गोंयकारांक रिलेट जातली हांवें सांगिल्लें ते भाशेन आमकां कितें जाता त्यो वस्तू चर्च गेट दाखयले पूण भितर रिमोट हितून कितको आसता तें ह्या फिल्मान दिश्टी पडटा. पूण तुमी गोंयचे इतले एक्सपिरियन्स्ड एक्टर सो जेन्ना ते फर्स्ट टायम तुमचे कडेन स्टोरी घेवन आयले तेन्ना तुमचो फर्स्ट थॉट कितें आयलो तकलेन? ना म्हाका सांगता लायक जालो तो म्हणपा लागलो तुमी म्हणजे मातसो एटिट्यूड दाखयलो स्टार्टिंगाक? ना म्हाका तें एटिट्यूड जॉन सराचो एटिट्यूड खंयच दिसना. म्हणजे ते ना, सेटाचेर ल्हान भुरगे आसूं किंवा कोणूय आसूं म्हणजे कोणूच तांकां म्हणचो ना की ते सुपरस्टार किंवा तांचें कितेंच अशें टेंट्रम नासता. कितें जेवण मेळटा तें घेवन आपल्या कुशीक वचून जेवताले. पूण म्हणजे इवन हांव फर्स्ट टायम तसो जॉन सराक फर्स्ट टायम मेळ्ळा ह्या फिल्माक. म्हणजे जॉन सर आसा म्हूण खबर आशिल्लें पूण केन्नाच मेळप जावं नाशिल्लें. बट इतलो डावन टू अर्थ इतलो हंबल मनीस इतल्या पोजिशनाचेर म्हणजे 1 लाख सबस्क्रायबर्स जावन यूट्यूब बट आनी कोणाचें आशिल्लें जाल्यार मे बी नेट मारतलो आशिल्लो. पूण जॉन सराचे खंयच कसल्याच बाबतीन कसलेच टेंट्रम्स नाशिल्ले. पूण तुमकां जेन्ना वता तेन्ना मातशें धगधग मातशें जातालें? भंय दिसतालो जॉन सर एक्सेप्ट करतलो काय ना हे एक तकलेन हें आशिल्ली सराक आवडटलो काय कितें हो रोल करूंक ते फुडें तेणें सरतले. म्हाका सांगता आसतना न्हू सांगिल्लें एक ते मुखार वयताय आनी मागीर तें कळटा ती स्टोरी म्हूण तो कोण तरी सायडलायन केलो आसता. सो हांवें म्हणलें बरें आहा करया आनी आमी चाये बसलेले रविंद्र भवना करया. मागीर म्हणटा शेड्यूल बेड्यूल कोन्न मागीर जालें. पूण सांगलें तेज्या पेक्षा म्हाका केलें तें आनी बरीश लागलां. तितून चड रियलिटी आहा रियलिस्टीक दिसता आनी इम्प्रोवायज सगलें आसता वेदर इट इज फिल्म देन तियात्र जायत पाटी ऑन स्टेज देखून जाता. सो इम्प्रोवायजेशन जायत त्या मागीर आर्टिस्टां कडल्यान जावं ओ टॅक्निकल टिमी कडल्यान पासून. तुमचें भुरगेपण परत दिसलां? हय ऑफकोर्स हांव जायत पाटी सांगता मुगे भुरग्यां देखून क्रिस्ता बेनाराक हांव फुटबॉल प्लेयर न्हू आनी म्हाका हांव एकू गेम चोयली ती अमेरिकानागे लागून. पूण सचिन तेंडुलकर फेवरेट मुगेलो तेका भायर हांवें हेळटा आसतना चोयलें ना एड कोत्ता तेजे वयल्यान आनी मुगे जे क्लोज आहाय ते जाणाय म्हाका स्पोर्ट्स लायक जायना म्हूण. पूण भुरगेपणार न्हू आमी गांव कितको आसतालो ओपन हें तुगे घर हें गेलें तें तेगेलें आनी हें मुगेलें आख्खो ओपन आनी हिंग कोणागे लुगार आहा तितू आमी फुटबॉल खेळटाले. बानयन कांड पडलें जाल्यार तें थिंगा लायलें आनी सांजचे मागीर घरा गेले. सो तें लायफ आतां ना. म्हाका आजून याद आहा आमी हे फिल्मांत तें लायफ दिश्टी पडटा तुका एक रिमोट विलेजींतलें. आमको गोरवां आसनाय आनी कोणाक गोरवां आहलोलीं. आतां आमी इस्कला वयता ते सांजचे ओ सकाळचे इस्कला येयले सांजचे पयशां काज केन्ना घेयलो ना. आंबो केन्ना घेयलो ना. जीं फ्रूट जातालीं चारां चुन्नां सगलीं काडना खातालीं आडसर सुद्दां. आनी काडटा आसतना ते भाडकारान वो तें तल्लूक आहा तेणें चोयलें देखून जाल्यार तो कांय म्हण नाहलोलो. हेगे देखून आंब्याची एक फातोर मान आंब काडलो न्हू तो चोयला काडलो तो जॉनान आनी तेणें पूण कांय म्हण नाहलोलें. सो तें लायफ न्हू आतां ना. आतां तूं चोयलां आंबे केशे आयले आंबे फुकट हायले म्हूण सांगता तुका हांव. आंबे तीं जांबळां चारां चुन्नां तो न्हू लायफू डिफरंट. आमी वयताले शेतांक आनी आमच्या बारा गोरवां मुगे एक ल्हानी फ्रेंड आसलो नेबर ताका बोकड्यो आसलोल्यो बोकड्यो गोरवां आनी तेंचे बारा आमी. सो हें लायफ ना आनी एक्चुली त्या लायफाचें न्हू पयलींचें लायफ आसलोलें तेजें जायत कंट्रोल जातालें. चोय तूं घरा कडेन केबेज हाडलो कापलो तेजें तें ग्रीन उरता तें गोरवां खातालें. नुस्तें उजरायलें तें माजोर खातालें. मागीर तूं जेयलो उश्ट उरलें सुणें खातालें. आतां कितें जाता गोरवां नाय तें खावपा तुगेलें तूं तें पोतयांक घाता. माजरां कोणाको आहल्या लेस ते कांटे बांटे सगले आमी पोतयांक घाताय आनी आख्खें वयता थिंगा केन्ना अशें करून रस्त्या सायडी पयलीं ह्यो पोती तुका केन्ना दिश्टी पडना आसलोल्यो. आयज आख्खें तूं गोंय खंयच्याय पाटा वच रस्त्यार पोती नासतना गोंयचो गांवू ना. हें आमी कांड उडयलें तें इट इज नॉट गूड. तें चिंतिलें जाल्यार न्हू तुका हितूंतलें फील जाता आमी हूंय सान हूंय येयले. आमी बरें आहलो तें न्हू हाट सोडलें. जीं आमची बारा आसता तीं गोरवां बोकड्यो सुणीं माजरां हेंकां फाट सोडलें आनी आमी मुखार गेले.
इन शॉर्ट जॉन सर म्हणूंक शकता की उमेश पळयल्या उपरांत आमी गांवा कडेन परत पावताले त्या गांवाक परतून पावताले. परत कनेक्ट जातले आणि ती पयलींची जी आमची म्हणजे जॉन सरान किंवा आमी सगळ्यांनी अनुभवल्या गांवाचो जो कनेक्ट आसलेलो तसलें वातावरण ते ह्या फिल्म पळोवन परत लोक कनेक्ट जातले अशें दिसता. आणि म्हाका दिसता हे सगळें सिच्युएशन पळयत जाल्यार लोक गांवा कडेन परत पावपाक लागल्या, लांकडी बी धुंवपाक लागल्या, हय, कांय ना. ना पूण एक्चुली जें आमगे पळय म्हणटा जें गांवांतलें हांव त्याच लायफांतल्यान येयलोलो. हांव आमकां शेत आसलोलें, आमी शेतां गेले, शेतां काम केलें, घार येयले आनीक तें लायफूच दुसरी भाशेन आसलोलें. आतां जशें जॉन सरान म्हणलें की सगळे तांकां पयलींचे सगळे जे आसा ते याद जाली म्हणून, सो तुमकांय बी सेम ते चितूनच सिन्स तुमी तयार केल्यो? पयलींच्यो यादी कनेक्ट करपाक जाय म्हणून डेलिबरेटली कांय करूंक ना. जशें एज पर स्क्रिप्टीन ऑर्गेनिकली कितें आयलां तशें सगळीं लोकेशन्स घेतल्या. पूण आतां जेन्ना विज्युअल्स पळयता तेन्ना दिसता की खरेंच सगळेच लोक गांवा कडेन कनेक्ट जातले. ओके, सो मागीर मागीर तुमी सगळी फॅमिली कशी जाली आसतली, सो फनियस्ट मोमेंट्स कितें जाले? तूं सांग रे. तो आमी राती वडेच्यान येयल्ले ते आमचे गुरू सरागेर रावताले हांव, तो, अमर बाबू आनीक समीर. आमच्या ग्रुपा भितर सगळ्यात फनियस्ट म्हणटा तो म्हणजे नॅचरली ताका कॉमेडी करपाची गरज ना. समीर तो बेश्टो उबो सुद्दां रावलो न्हू जाल्यार तूं आसतलो. तो समीर शेटये पेडण्याचो. तेजी उलोवपाची स्टायल पेडण्याची एक तर. आनी एक दीस कशें जालें, जॉन सराक वचूंक मेळोंक ना, रावचें पडलें तांकां. तर ना हांव चडसो गुरू सरागेर रावले Maximum. आमी. आनी अमर आनी समीर वेगळ्या रुमान रावताले. पण आतां राती कडेन जेवण बिवण जालें सगळें आनी तो आमच्या रुमान येयलो. अमर म्हूण न्हिदलो, आमच्या रुमान येयलो आनी मागीर हेंचे जॉन सराचे आनी समीराचें डिस्कशन. हांवें फक्त आयकपाचें आसलेलें. जॉन सर कितें तरी उलयता ते टॉपीक घेवन मागीर समीर पेडण्याच्या भाशेन उलयता आनी तेजें कितें तरी वेगळेंच आसतालें. आनी म्हाका दिसता आमी 2:30-3:30 न्हिदले त्या दिसा आनी कॉल टायम दुसऱ्या दिसाचो आसलेलो 7:00. तर इतली एन्जॉयमेंट जाली आमची. आनी म्हाजें लोकेशन जें आसलेलें न्हू थंय जाल्यार विचारूच नाका. इट इज म्हणजे ऑर्गनायज्ड केओस कितें आसता पळय तें म्हाज्या हितून आसलेलें शेड्युलान. इट वॉज एक्चुअली ऑर्गनायज्ड केओस. आणि इवन म्हाका दिसता हॉटेलांचे आमचे सीन आशिल्ले पळय न्ही, ते सीन सुद्दां घेता आसतना तो एक डायलॉग असो मारतालो की ते डायलॉगाचे आनी 4-5 डायलॉग आपोआप रेडी जाताले. म्हणजे आमच्या वांगडा बाप्पू आसतालो, सदा आसतालो, तांकां आनी वेगळेच सुचताले. ताका डायलॉग उलोवपूच अशें एक वेगळें आशिल्लें. म्हाका दिसता वर्धनानूय जो म्हटलें पळय एडिटाक मातसो हें जालो डिफिकल्टीज. म्हाका दिसता त्या शेड्युलाचेर चड कित्याक ते येदे व्हडले जाला आसतले तेजेरूच एक पिक्चर करूंक शकताले. आमी एकदां म्हणजे रेकॉर्ड करपाक सुरवात केली आनी हे सगळे जेन्ना गाड्यार वचून ते उलयताले न्ही, ते अशें सीन कॅरी करताले की आतां कट म्हणू काय आनीक थोडा वेळ रावूं, आनी कितें तरी नवीन येतलें काय, अशें रावन रावन म्हाका दिसता प्रत्येक टेक 12-12, 13-13 मिनटां टेक चलतालो आनी मजा येताली पळोवपाक जें कितें चलतालें तें पळोवपाक. एक सीन आसा तो आमी सेकंड शेड्युलाक घेतलेलो. म्हाका याद आसा लोटले सायडीक एका बार एंड रेस्टॉरंटान हांव बसला एकटो आनी आय एम वीथ माय ड्रिंक्स आनी ही सगळी चौकडी बसल्यात. आतां म्हाका पळयतूक न्ही कितें प्रत्येक जाण एक एक पॉयंट मारता. हेनी समिरान कितें म्हणचें, ए मिरची भाजी अशें खूब म्हणजे ऑन शूट चालू आसतना इतले फनी मुमेंट्स आसताले. पण एक मात कोण हांसनासलो त्या टायमार. मागीर हांसो ती याद करून, पण त्या टायमार सारको रोलान हें जावन कोण हांसनासलो. शूट सोंपतकीर तुमकां वाज आयला आसतलो कित्याक तुमी तो मोमेंट खूब एन्जॉय केला न्ही. थोडे दीस मागीर खूब गॅप पडलो एडिट जाता म्हणसर, पोस्ट प्रोडक्शन. तो मागीर थंय कितें तरी जाय आसलेलें कशें दिसतालें, म्हणजे परत मेळप किंवा कितें तरी डिस्कस करप अशें. तो पण कशें मागीर दुसरे गोश्टी आसा न्हू, नाटकाचे रिहर्सल्स आसताले, आनीक कसले जॉन सराचे तियात्रां चालू आसताली, आनीक कोणाचे आनीक कितें आसतालें. पण आसलेलो मातसो तो कनेक्शन जाल्लेलें खूब. म्हाजें एक जालें सारकें व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्डिंग जाल्लेलें म्हणटा तें गुरू सराच्या घरान एकदम. म्हणजे म्हाका दिसता हांव जें जेवण जेवलां पळय तेंगेर आनी तेजी जी घरकान्न आसा प्रत्येक दिसा वेगवेगळे खावंक मेळटाले.
नाश्ताक वेगळे म्हणजे हय. लंचाक वेगळे, हेका वेगळे म्हणजे डिनराक वेगळे. कित्याक हांवें इवन तिका मागीर वर्धनाक सांगलेलें आमच्या एका सेरेमनीक खंयच्या तरी की पथाडे मॅडमीक एक क्रेडीट दिवया म्हणून आमी फिल्मान. पी मॅडम म्हणून जसो एक्झिक्युटीव EP सर आसा पळय तसो PP मॅडम, पालन पोशण मॅडम म्हणून ते सांगलेले आनी खरेंच इट वॉज रियली एन्जॉयबल. तो गॅप हाका लागून पडलो की प्री प्रोडक्शन शूट धरलें न्ही जाल्यार 2 म्हयने धरूं शकता आमी. 1 म्हयनो प्री प्रोडक्शन आनी शूट मेळून 1 म्हयनो. टोटल 2 म्हयन्याचें प्रोडक्शन आशिल्लें, पूण पोस्ट प्रोडक्शनान खुबूच वेळ गेलो आमचो. ताकाच लागून की सिक्वेन्स आमकां जाय तसो बसनाशिल्लो आनी ताका लागून मागीर ते सेकंड शेड्यूल प्लॅन करचें. अदरवायज खूब बेगीन येवपाचें, पूण अशें दिसलें ना की कॉम्प्रोमायज करया आनी बेगीन फिल्म आवट करया. ते हरी नाशिल्ली की बेगीन लोकांक दाखोवपाक जाय ही गडबड नाशिल्ली. जाय तितलो टायम घेवन आमकां जेन्ना दिसला की फिल्म आतां मॅच्युअर्ड इनफ टू शो इट टू पब्लीक, तेन्नाच एवरीथींग हॅज हॅपन्ड. आता ऑलरेडी तुमचो टिजर आयलो, सो तेजेर कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचो? खुबूच बरो रिस्पॉन्स. इंस्टाग्रामाचेर जेन्ना शेअर जालो तेन्ना ऑलमोस्ट 4000 शेअर्स जाले ताचे, आनी हांवें पर्सनली तरी इतलें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें, बट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. लोकांनी खुबूच बरो रिस्पॉन्स दिला. आत्ताच हांव येता आसतना म्हाका एकटो आमच्या नाटकांतलो भुरगो मेळ्ळो, श्रवण म्हणून, पुण्याक खंय तरी रावता तो, तळावले दिसता रावता. प्रवेश भाई म्हणून अटकलो, खंय वयता? हांवें म्हटलें अशें अशें आसा पॉडकास्ट. अरे तुमचो ट्रेलर हांवें पळयलो, खूब आवडलो भाई, बेस्ट म्हणपा लागलो. इतलो म्हणजे खंयच्याच कोंकणी फिल्माचो असो आपूण ट्रेलर पळोवंकूच ना. आत्तां जस्ट हे आतांचे एक्सपिरियन्स, ही पॉडकास्ट चालू जावच्या पयलींचे. सो इट वॉज गूड, बेस्ट. आनी इवन आतां सुद्दां आमी प्रमोशनल एक्टिविटीज करपाक वता गांवांनी, थोड्यांचे लोकांचे बायट्स घेता, व्हिडियोज घेता, तेन्ना तांकां आमी म्हणटा तुमी पळयला रे हो उमेश पळयला, तांकां उमेश हें नांव याद उरना, पूण ट्रेलर पळयतकच हां हो ट्रेलर आमकां ग्रुपान आयला, हो ट्रेलर आमी कोणा कडल्यान तरी फॉरवर्ड जाला, अशें जाता. सो ऑलरेडी ट्रेलर खूब असो पेनेट्रेट जावपाक लागला गांवांनी, आनी लोकांक खबर आसा की अशा तरेचे फिल्म येता म्हणून. येता म्हणून. इतलो वेळ आमी डिस्कस केला अबाउट उमेश फिल्म, सो फायनली केन्ना लोकांक पळोवपाक मेळटली? उमेश फिल्म 11 एप्रिलार रिलीज जाता, आनी जेन्ना हें रिलीज जाता तेदो सगळ्यां कडेन खालती विनंती टिमी नांवान उमेश कोंकणी फिल्म हें चोवपाक. आमगे कोंकणी फिल्मां चड येनाय, पूण येता तेदो तुमी चोयल्याय. सो केशेय भाशेन चुकयनासतना हेंवूय उमेश फिल्म सगळ्यांनी चोवपाचें आनी कोंकणी फिल्मां सपोर्ट करपाचो. आनी हें फिल्म चोयत तेन्ना तुका दिसतलें आपण गोंयच्या गांवां रिलेट जाल म्हूण. ओके, स्पेशली उमेश कित्याक पळोवचो विचारशीत म्हाका जाल्यार कोंकणी फिल्मां जी जाता तेज्या पेक्षा हो खूब वेगळो फिल्म आसा. जॉन सरा सारके, सी डी सिल्वा सरा सारके एकदम सिजन्ड एक्सपिरियन्स मनीस तुमकां भितर एक्टर्स पळोवंक मेळटले. तशेंच मागीर सम व्हेरी एनर्जेटीक क्रिएटीव मायंड्स हांचो वांटो आहा त्या फिल्मान, आनी गोंया कडेन कनेक्टेड आनी इशू प्रत्येकाक रिलेट जावपी. म्हणून येता त्या एप्रिलच्या 11 तारखेक तुमी मुद्दम तिकीट काडून उमेश हें फिल्म पळोवचें आपल्या लागींच्या थिएटरान वचून, अशें गोंयकारां कडेन मागता आमी. सगळ्यांक एक्चुली आवर्जून विनंती आसा की खरेंच येवन पळोवचें, बिकॉज एक ल्हान भुरगो एक कॅरेक्टर म्हणून ते एक व्हडलो मनीस, सगळेच जाण तातूंत भितर आसात. सो एंड एवरी वन कॅन रिलेट, कितें नाल्यार कितें तरी रिलेट जातलेंच. आनी म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगू, आमी कितलेय बरे हॉटेलांनी गेले, 5 स्टार पयले कितें, पण जशें जॉन सरान सांगलें न्ही, एक बारीकशा गाड्यार च्या पिवपाची मजा आसता न्ही, ती खंयच आसना. सो हें सगळें तातूंत दाखयल्या. सो आय रिक्वेस्ट एवरी वन की येवचें आनी पळोवचें. हांवें सगळे कडेन रिक्वेस्ट करता की येता ते 11 तारखेक 11 एप्रिलाक हे फिल्म रिलीज जाता, तेन्ना सगळ्यांनी आपले विथ फॅमिली फ्रेंडाक घेवन वचून हे फिल्म पळोवचें. कारण हे फिल्मान तुमकां एक बरी टीम कशें काम करता, किंवा बरे बरे आर्टिस्ट आहा हे फिल्मान आसा, आनी आमची सगळ्यांची कलाकाराची मेहनत, सगळे टॅक्निकल्सांची मेहनत हितून, आनी हे फिल्म तुमकां आपलें कशें दिसतलें, त्या खातीर मुद्दम वचून पळयात. हे फिल्म तुमकां कितलें आपलें कशें दिसता. सगळे कडेन मागता की मुद्दम 11 एप्रिलाक वचून हे फिल्म पळोवचें म्हणून. तुम्ही सगळ्यांनी एक हे तिकेट काढून पळोवचें. त्या शिवाय हे जे फिल्म आसा ते प्रत्येकाक रिलेटेड आनी प्रत्येक जाण आपल्या फॅमिलीक घेवन पळोवचें. काही फिल्मां अशी असतात की फॅमिली बरोबर पळोवपाक मेळना, पण हे फिल्म फॅमिली बरोबर भुरग्यां सकट पळोवंक शकतले तुमी.
आमचो गोंय कशें आसा आनी कितलें सुंदर गोंय आसा जे बाकीच्या लोकांनी ताका एक वेगळ्या दृश्टीकोनान दाखयला हें आमचें गोंय सुंदर आसा हें सगळ्या लोकांनी पळोवचें सगळ्यांनी आनी सगळ्यांनी आपली तिकेट काडून हें पिक्चर पळोवचें. 11 एप्रिलाक रिलीज जाता हें फिल्म, पूण ताच्या उपरांत आमचो प्रयत्न आसतलो की गोंयच्या कानाकोपऱ्यान हे प्रत्येक थिएटरान फिल्म लावपाचो आनी ताजे अपडेट्स आमी आमच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर किंवा फेसबूक किंवा वॉट्सॅपाचेर थ्रू ट्रेलराच्या माध्यमांतल्यान आमी अपडेट करत रावतले. तेन्ना तुमी सगळीं जाणां मुद्दाम येयात थिएटरान, तिकेट काडून हो फिल्म पळयात. उमेश हो म्हाका तरी दिसता खूब पळोवपा सारको फिल्म जाला आनी प्रत्येक एजीच्या भुरग्यान जाणट्यान येवन हो पळोवपाक जाता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. सो तुमी बी बेगीन वचून 11 एप्रिलाक ही फिल्म पळोवची. खंय मेळटली पळोवपाक? मॅकिनेज पॅलेस, ऑडिटोरियम 1, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, पणजी. ओके. सो बेगीन पळयात आनी प्लीज डू लायक शेअर अँड सबस्क्राईब.